प्रितीच्या बाबा म्हणानो तुम्ही हांवें पयलें मागणें केलां जाका आमी म्हणटा जमात प्रार्थोन इंग्लिशीन ताका आमचे लाती भाशेन आदले तेंपात म्हणटा कॉलेक्टा सगळीं तुमी मागणी घेवन येयल्यात तुमची टेन्शनां दुयेंसां तुमकां पाद्री ह्या मागण्यांतल्यान देवाच्या हातान घालता तें मुखेल मागणें मिसाचें आनी त्या मागण्यांत कितें उतरां म्हणल्यान ती तुमी आयकल्यात धाड तुजो पवित्र आत्मो सो हे मागण्या पयले मागणें आयज मिसाक पाद्री केला त्या मागण्यांत मागता धाड तुजो पवित्र आत्मो इग्रोज मात चलोवंक आनी आयज पयल्या वाचपांत जेन्ना प्रॉब्लेम सुरू जालो आंत्योकियेक जुदेव लोक आहा आनी जुदेव न्हय तो आतां थोडे जुदेव क्रिस्तांव जाल्यात आनी जुदेव न्हय तो क्रिस्तांव जाला तर थोडे मनीस फारिसेवांचे कम्युनिटींतले म्हणटात हो दुसऱ्या धर्मांचो लोक जो क्रिस्तांव जाला जुदेव न्हय तांकांय सकमसिजन करूंक जाय सकमसिजन मोइजेसान थारायलोलें ओ अब्राहमाकूच पुरान देवान सांगलोलें की आपणाक भेटयलोलो जावचो सो सकमसिजनचो मिनींग मिन्स ऑफर्ड टू गॉड देवाक भेटयला देवाचो मनीस पूण आतां हें सकमसिजन वॉज द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ इस्रायल द ज्यूज आतां हे दुसऱ्या लोकांचेर घालचें उना हो प्रश्न आपोस्टलांचे पांयाशी हाडटात आनी आपोस्टल डिसिजन घेतात नो हें कल्चर जुदेवांचें जुदेव न्हय त्या लोकांक हें आमी तांचेर हें ओझोन घालचें न्हय आनी चीट बरोवन धाडटात चिटीचेर कितें बरयलां आमी आनी पवित्र आत्म्यान निर्णय घेतला उतर आयक आमी आनी पवित्र आत्मो सो पवित्र आत्म्यान आमच्या मनान घातला त्या प्रमाणे आमी तुमकां बरयता सकमसिजन ओ सुनोद तुमकां ना पवित्र आत्मो इगोर्जेक चलयता शुभ वर्तमानांत त्याच पवित्र आत्म्याची खबर तुमी आयकल्या जेजू कितें म्हणटा हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात पूण पवित्र आत्मो म्हजे नांवी बाप तुमकां धाडटलो तो शारती तुमकां सगळें शिकयतलो आनी तुमकां हांवें सांगलां तें तुमच्या मनांत हाडटलो सो द प्रॉमीस ऑफ द होली स्पिरीट सो आयज हांव तुमचे लागीं उलोवंक सोदतां आनी देवाचें उतर सोदता तें म्हणल्यार अबाउट द होली स्पिरीट द प्रॉमीस ऑफ द होली स्पिरीट जेजू दिवसांताची बासावणी करता बाबा म्हणिनो आदल्या तेंपार लोक जायत्या वस्तूंक मानतालो झाडां देव उदक देव गाय देव हे भाशेन वेगवेगळे तरेचे लोक मानतालो they were known as nature worshippers. इराकाक उर गांवांत रावतालो अब्राम अब्राम कसलो धर्म मानतालो अब्राम इज नोन एज हेनोटेस्ट हेनोटेस्ट म्हणून कितें हेनोटेस्ट म्हणजे जायते देव आहात पूण तांचे मदें एक व्हडलो देव आहा So he came from a Hellenistic culture. पूण देव ताका उर इराकाचो काडटा आनी देव आपयता सो स्लोली अब्राम ओळखून घेता जायते देव नात एक देव आसा सो ही फ्रॉम हेनोइटिझम ही इज लेड टू मोनोइटिझम एक देव आसा आनी इस्रायल पोरजा एक देव आसा आनी देव आपले प्रवादी धाडटा पूण एका देवाक ते एक जोण आसात
ही खबर कोणाकूच ना. आता जे देवान सांगलोले हांव तुमकां प्रवादी धाडटलो, आनी देवान प्रवादी धाडलो जेजू. आनी जेजून पडे कितें शिकयल्या ती दोतोन ती आमी जियेता. आनी जेजून सांगला स्वर्गीचे जिविताची खबर कोणाक ना. देव कितें तो कोण नको, फकत वयर देवातान देवून येयला तोच जाण, हेर कोण नको. आनी जेजून सांगले पोतून पोतून उलयता म्हजो बाप, म्हज्या बापाची कशी करूंक हांव आयला, म्हज्या बापान म्हाका धाडला, बाप आनी हांव एकूच. आनी मागीर म्हणटा हांव तुमकां शारोती धाडटलो, आय विल सेंड यू द होली स्पिरीट. सो ही वळख की एक देव पूण एका देवान ते एक जोड आसात म्हूण जेजून शिकयलां. कित्याक जेजू बापाशी रावला आनी देव कितें तो एकलोच जाणा. म्हणटूच दॅट इन वन गॉड देर आर 3 persons. This knowledge is given by Jesus to us. आता जेजू स्वर्गार वयचे पयलीं बासावणी कोत्ता, आय विल सेंड यू द होली स्पिरीट. हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो, तो तुमकां शिकयतलो. बेजूड जायनाकात, भियेनाकात, गोठायेचो आत्मो येतलो. म्हणटूच पवित्र आत्मो इग्रोज चलयता. जशें आयज आमी पळयलां हे पयल्या वाचपांत हो सर्कमसिजन सुनोतीचो प्रॉब्लेम येयलो तेन्ना कोण भाशेन देव पिसतान तांकां वाट दाखयली आनी देव कृपेन हें डिसिजन घेतलें. प्रितीच्या भावां भयणीनो, आमचो भावार्थ देव सांताचेर ओखोण जावंक जाय. देव सांत कितें कोत्ता? देव सांत समजिकाय दिता, जाणवाय दिता, गोठाय दिता, बूद दिता. आता समजिकाय आनी जाणवाय एकूच काय? अंडरस्टँडिंग एंड विजडम मिनींग इज सेम ना. देव सांत समजिकाय दिता, अंडरस्टँडिंग दिता म्हणजे देवाचे उतराची वळख समजून दिता. ज्यो वस्तू समजोनात तकली पावना त्यो तकले तो शिकयता. सो पवित्र आत्मो शिकयणार, इज अ टीचर. समजोना देवाच्यो वस्तू त्यो तुका समजो शिकयता. देखून देव सांत गिव्स अस अंडरस्टँडिंग. आमी म्हणटा समजिकाय देवाच्या उतराची आनी वस्तू समजोनात त्यो वस्तूची. आनी विजडम म्हणजे कितें? विजडम म्हणजे जाणवाय म्हणजे तुवें हुंयचे वाटेन वयचें, कितें करचें. पयलीं समजिकाय अंडरस्टँडिंग, आनी आतां तुवें हुंयची वाट धरची, ती जाणवाय वाट धरची. देव तोच देव सांत दिता. आनी गोठाय फॉर्टिट्यूड पवित्र दिता. फॉर्टिट्यूड म्हणजे कितें? गोठाय म्हणजे कितें? कितेंय हातांत काम घेतना जायते फावट भिरांत येता, भिरांत दिसता. हें देवाचें उतर आतां परगडटले आपोसल ते भिजूड. देखून पत्रून जेजू म्हणटा बेजूड जावं नाकात. डोंट बी ट्रबल्ड, डोंट बी अफ्रेड. भियेनाकात, देव तो येतलो, गोठायेचो आत्मो धीर दितलो, बळ दितलो तुमकां फेस करपाक संवसाराच्यो डिफिकल्टीज. संवसार तितलो सोंपो न्हय. ह्या संवसारांत पावला मातना आमकां जायते त्रास पडटात, भिरांत येता. पूण कोण गोठाय दिता? पातयेवन राव देव सांताचेर, तो तुका वाट दाखयतलो, गोठाय दितलो. आनी आमी पळयलां आपोसल कसले भिजूडे आसले. जेजूक धरलो तेन्ना सगळे पळोवन गेले, एकलोच रावलो तो जुवांव. आनी पेद्रू पुऱ्यान
आपूण जेजूक वळखना म्हणून सांगूंक लागलो असले चिकन हार्टेड आमी म्हणटा भिजुळे. पूण मागीर देवस्पिसांत येयले उपरांत कोणाक भियेना, उगटेपणी परगडटा, मार घालतात तांकां, फातरायतात, भियेनात. सो फ्रॉम वेर डीड दॅट स्ट्रेंथ कम? ती घोटाय हुंयसान येयली देवस्पिसांतान बोल्ले तांकां आपले कुरपेन. आनी मागीर बुध म्हणजे कितें? इन इंग्लीश वी कॉल इट काउन्सल. म्हणजे दुसऱ्यांक कितें बरें सांगचें तें देवस्पिसान तुज्या मनांत घालता, तुका दुसऱ्यांक वाट दाखोवंक. सो पवित्र आत्मो तुका शिकयता, तुका गायड कोत्ता, वाट दाखयता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी जायते फावट मागणे रोजार कोत्ता, पूण देवस्पिसांताक जायते फावट करिना, करूंक जाय. तो जेजून प्रॉमिस केल्लो आत्मो आमच्या जिविताक कितल्यो आडकोळी पडटात त्या आडकोळीक फेस करपाक, फुडो करपाक तो धीर दिता न्हू पवित्र आत्मो. आमी पेरपेसी कडेन मागता, सांतान सगळ्या सांतां कडेन मागता, मागूंक जाय, मागप रॉंग न्हय, मागूंक जाय. पूण देवस्पिसांत आमकां जेजून प्रॉमिस केल्लो धाडटलो म्हूण तुमकां वाट दाखयतलो, भियेनाकात. सो जेजून बासायलोली व्हडलें देणें तें, तेज्याहून व्हडलें देणें आनी ना. पवित्र आत्मा आमकां क्रिस्तांवांक व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें जेजून दिलोलें. म्हणटूच तूं कितेंय कोत्ता, उलो मार पवित्र आत्म्याक. तूं भियेता, काजार जावंक सोदता, उलो मार पवित्र आत्म्याक. तुका आनी कितें करूंक सोदता, उलो मार पवित्र आत्म्याक. तो तुका गायड कोत्तलो. घुस्पला तूं जिविताचे वाटेर, कितें करचें तें समजना. एक एक फावटी इतलें निराशीपण येता, जायते फावट सुइसायड करपाच्यो ताण्यो येतात. भियेनाका, उलो मार पवित्र आत्म्याक. तो तुका जिविताची वाट दाखयतलो. मागणे व्हेरी सिंपल वे. सर्वेस्परा देवा, धाड तुजो पवित्र आत्मो, पेटोय तुज्या मोगाचो उजो म्हज्या काळजांत. दाखय म्हाका जिविताची वाट आनी काळजांतल्यान मार. आनी तूं एकलोच तर बसलो एका जाग्यार and feel the presence of the Holy Spirit. तूं एका फॅना मदाक बसलो म्हण तूं आनी तुका फॅनाचें वारें लागता. थंय पवित्र आत्म्याचो स्पिरीट घुंवता. हें मनान दवरून नियाळ कर आनी जिवाक कितलें बरें दिसता. तुका तिगाचें उठोन वचोंकूच दिसना. यू फील लायक स्टेईंग ऑल द टायम इन दॅट प्लेस. पवित्र आत्म्याचें आसणें, द प्रेझन्स ऑफ द होली स्पिरीट सारकें तुजे कातीक लागता. म्हाका जायते फावट अशें जाता मागणें कोत्तना. when I pray to the Holy Spirit, I feel I am enveloped by the Holy Spirit. पवित्र आत्म्यान म्हाका गुठलायलो आसा, पवित्र आत्म्यान आपल्या वेंगेन दवरलेलो आहा अशें दिसता. तर आमी आयज हें पवित्र आत्म्याचें उलोवंक हांव कित्याक ट्राय केलें, कित्याक जायतो लोक पवित्र आत्म्याची खबर नकळो आनी आमी जाणा जावंक जाय. आनी आमी मोत्तेले हांव ह्यो वस्तू नकळो. जेजून इतलें आमकां शिकयलां, इतलें आमकां दिलां, व्हडलें भांडार, ट्रेजर्स हॅज बीन गिवन टू अस. आनी आमी संवसारांतूच आसों. जेजून हाडलोले ह्यो ट्रेजर, ही तिजोर आमकां चुकता. म्हणटूच एक देव आसा, जेजून सांगलां, बाप आसा, तो पूत आपूण संवसारांत आयला आनी हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो. सो देर इज वन गॉड एंड इन वन गॉड देर आर 3 persons. हें आमच्या गिन्यानाक समजना, पूण जेजून शिकयलां. वी ट्रस्ट इन जीजस. आमी जेजूचेर पातयेता. जेजू देवाचो पूत म्हणून गेला. जेजू फटोवना. जेजू उलयता तें सोत. म्हणटूच हें सोत आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी मानून घेता की एक देव आसा, ते एकजण आसात. जेजून आमकां एकसुरीन सांडूंक नात. जेजू स्वर्गार गेला, पूण आमकां देवस्पिसांत देवाचो गोठायेचो आत्मो इगरोज मात चलयता, आमचें जिवीत चलयता.